म्हज्या मोगाळ देशवासियांक म्हजो नमस्कार. आयज एक भोव शुभ दिसा तुमचे कडेन मन की बात संवाद सादपाची संद मेळ्ळ्या. आयज चैत्र म्हयन्याच्या शुक्ल पक्षाची प्रतिपदा तिथी. चैत्र नवरात्र आयच्यान सुरू जाता. भारतीय नवे वर्सूय आयच्यान सुरू जाता. हे खेपे विक्रम संवत 2082 सुरू जाता. सध्या तुमची जायती पत्रां म्हजे मुखार दवरल्यात. कांय बिहारांतलीं, कांय बंगालांतलीं, कांय तामिळनाडूंतलीं, तर कांय गुजरातांतलीं आसात. हातूंत लोकांनी आपली भावना खूब मनोरंजक रितीन बरोवन धाडल्यात. तशेंच जायत्या पत्रांनी शुभेच्छा आनी परबी दिवपी संदेशय आसात. पूण आयज म्हाका तुमकां कांय संदेश आयकोवपाची इत्सा जाता. कन्नड भाशेन संदेश आयला. सगळ्यांक उगाडी उत्सवाची परबी. फुडलो संदेश म्हळ्यार तेलुगू भाशेंत आयला. सगळ्यांक उगादीची परबी. कोंकणी भाशेंत संदेश आयला तो असो आसा, संवसार पाडव्याची परबी. आनी मराठी भाशेन संदेश आयला, गुढी पाडव्याच्या निमतान हुनहुनीत परबी. आमच्या एका इश्टान बरयलां मल्याळम भाशेंत, सगळ्यांक विशूची परबी. आनी एक संदेश तमीळ भाशेन आयला, सगळ्यांक नव्या वर्साची पुथांडूची परबी. इश्टानो, वेगवेगळ्या भाशांनी संदेश धाडल्यात हें तुमकां समजलां आसतलें. पूण हाचें कारण तुमकां खबर आसा? हीच खाशेली गजाल आयज तुमचे मेरेन पावोवंक सोदता. आमच्या देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी आयज आनी फुडल्या कांय दिसांनी नव्या वर्साची सुरवात जाता. आनी हे सगळे संदेश नव्या वर्सा खातीर आनी वेगवेगळ्या उत्सवा खातीर परबेचे आसात. हाका लागूनच लोकांनी म्हाका वेगवेगळ्या भाशांनी परबी धाडल्यात. इश्टानो, आयज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणा हांगा उगादीचो उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात. आयजूच महाराष्ट्रांत गुढी पाडवो मनयतात. आमच्या विविधतायेच्या देशांत आसामांत रोंगाली बिहू, बंगालांत पोयला बोईशाख, काश्मीरांत नवरेह सारकिले उत्सव फुडल्या कांय दिसांनी वेगवेगळ्या राज्यांनी मनयतले. तेच प्रमाण 13 ते 15 एप्रील ह्या काळांत देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी व्हडा दबाज्यान उत्सव साजरे जातले. हाचे संबंदूय उमेदीचें वातावरण आसा आनी ईद उत्सव येवपाचो आसा. म्हणल्यार हो सगळो म्हयनो उत्सव आनी उत्सवांचो आसता. ह्या उत्सवांक हांव देशांतल्या लोकांक परबी दितां. आमचे हे उत्सव वेगवेगळ्या प्रदेशांनी आसूं येतात, पूण भारतांतल्या विविधतायेन लेगीत एकवट कसो विणटा तें तातूंतल्यान दिसून येता. ही एकचाराची भावना आमी सतत घटमूट करपाक जाय. इश्टानो, परीक्षा येतकच तरणाट्यां वांगडा हांव परीक्षा पे चर्चा करतां. आतां परीक्षा सोंपली. जायत्या शाळांनी परतून क्लास सुरू करपाची तयारी सुरू आसा. हाचे उपरांत गिमाच्या सुटयेचो वेळ येवपाचो आसा. वर्साच्या ह्या वेळाची भुरगीं खूब वाट पळयतात. म्हाका म्हज्या भुरगेपणांतले दीस याद जाले जेन्ना हांव आनी म्हजे इश्ट दीसभर कसले ना कसले उद्रेक करीत आसताले. पूण तेच वेळार आमी कितें तरी कन्स्ट्रक्टीव लेगीत करताले आनी शिकताले. उमाशेचे दीस लांब आसतात. भुरग्यांक करपा सारकें खूब कितें आसता. हो वेळ नव्यो हॉबी आत्मसात करपाचो आनी तशेंच आपली कुशळटाय वाडोवपाचोय आसता. आयज भुरग्यां खातीर अशा प्लॅटफॉर्मचो उणाव ना जंय तांकां खूब कितें शिकपाक मेळटा. देखीक जायत्यो संघटना टॅक्नॉलॉजी कॅम्प चलयता. थंय भुरगीं ॲप तयार करपा वांगडाच ओपन सोर्स सॉफ्टवॅर विशीं जाणून घेवपाक शकतात. पर्यावरण, थिएटर वा लिडरशिपची गजाल आसूं, अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर कोर्स चलत आसतात जातूंत तांचे वांगडा जोडूंक घेवं शकतात. अश्यो जायत्यो शाळा आसात ज्यो स्पीच वा ड्रामा शिकयतात, जे भुरग्यां खातीर खूब फायदेशीर आसता. ह्या सगळ्या भायर ह्या सुटयेच्या दिसांनी जायत्या सुवातींनी चलपी व्हॉलंटियर एक्टिविटीज आनी सेवा कार्यांतय तुमकां वांटो घेवपाची संद मेळटा. अशा कार्यावळी संबंदी म्हाका एक खाशेली विनवणी आसा. खंयचीय संस्था, शाळा वा सामाजीक संस्था वा सायन्स सेंटर अशे समर एक्टिविटीज घडोवन हाडटा जाल्यार #MyHolidaysचेर मुजरत शेअर करचे. हाचे वरवीं देशभरांतल्या भुरग्यांक आनी तांच्या पालकांक सहजतायेन तांचे विशीं म्हायती मेळटली. म्हज्या तरणाट्या इश्टांनो, आयज हांव तुमचे कडेन भासाभास करपाक सोदतां. ह्या उमाशेच्या सुटये खातीर तयार केल्ल्या माय भारतच्या खाशेल्या कॅलेंडरचेर ह्या कॅलेंडरची एक कॉपी सुद्दां म्हजे मुखार दवरल्या. हांव ह्या कॅलेंडरांतल्या कांय खाशेल्या यत्नां विशीं सांगपाक सोदतां. देखीक माय भारतच्या स्टडी टुरांत आमचें जन औषधी केंद्र कशें काम करता तें तुमी जाणून घेवंक शकतात.
व्हायब्रंट विलेज मोहिमेक एक भाग जावन तुमकां शिमेवयल्या गांवांनी एक आगळोच अणभव घेवंक मेळटा. हाचे वांगडाच थंयच्या कल्चर आनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीजचो एक भाग जावंक शकतात हें निश्चित. तशेंच आंबेडकर जयंती दिसा जावपी पदयात्रेंत तुमी संविधानाच्या मुल्या विशीं जागृताय पातळावंक शकतात. तशेंच भुरग्यांक आनी तांच्या पालकांकूय म्हाका एक खाशेली विनवणी करपाची आसा की तांणी आपले सुटयेंतले अणभव #हॉलिडे मेमरीजचेर मुजरत धाडचे. तुमच्या अणभवांक फुडाराक येवपी मन की बात हातूंत आस्पावपाचो हांव यत्न करतलों. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, गिमाचो हंगाम सुरू जातकच दर एका शारांत गांवांनी उदक वाचोवपाची तयारी सुरू जाता. जायत्या राज्यांनी वॉटर हार्वेस्टिंग आनी उदक संवर्धन हांचे संबंदीत वावराक नवी गती मेळ्ळ्या. जलशक्ती मंत्रालय आनी वेगवेगळ्यो स्वयंसेवी संस्था हे दिकेन वावुरतात. देशांत हजारांनी कृत्रीम तळीं, चॅक डॅम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सोक पीट निर्माण जावपाक लागल्यात. दर वर्सा प्रमाण हे खेपे कॅच द रेन हे मोहिमे खातीर पेंगट बांदला. ही मोहीमूय सरकाराची न्हय तर समाजाची, भौसाची आसा. चडांत चड लोकांक उदका संवर्धनाक जोडपा खातीर जलसंचय जनभागीदारी मोहीमूय चलयतात. आमकां मेळिल्ली सैमीक संपत्ती फुडले पिळगेक पावोवप होच यत्न आसा. इश्टानो, पावसाचे थेंब संरक्षीत करून आमी खूब उदक पेड्ड्यार जावपा पासून वाटोवंक शकतात. फाटल्या कांय वर्सांत हे मोहिमेक लागून देशांतल्या जायत्या वाठारांनी उदका संवर्धनाचो दोळे दिगपावपी वावर जाला. हांव तुमकां एक मनोरंजक आंकडेवारी दितां. फाटल्या 7-8 वर्सांत नव्यान बांदिल्ल्या टँक, पॉन्ड आनी हेर वॉटर रिचार्ज स्ट्रक्चर वरवीं 11 अब्ज क्युबिक मिटर परसूय चड उदकाचें संरक्षण जालां. आतां तुमकां दिसतलें की 11 अब्ज क्युबिक मिटर उदक कितलें आसतलें? इश्टानो, भाकरा नांगल धरणांत जमिल्ल्या उदकाचे फोटो तुमी पळयल्याच आसतले. ह्या उदकाक लागून गोविंद सागर तळें तयार जाता. ह्या तळ्याची लांबाय 90 किलोमीटर परस चड आसा. ह्या तळ्यांत लेगीत 9 ते 10 अब्ज क्युबिक मिटर परस चड उदक संरक्षीत जावंक शकना. फक्त 9 ते 10 अब्ज क्युबिक मिटर आनी आपल्या ल्हान ल्हान यत्नांनी देशांतल्या लोकांनी देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी 11 अब्ज क्युबिक मिटर उदक संरक्षीत करपाची वेवस्था केल्या. हो एक अद्भुत यत्न न्हय? इश्टानो, कर्नाटकांतल्या गदग जिल्ल्यांतल्या लोकांनी हे दिकेन एक आदर्श दवरला. कांय वर्सां आदीं हांगाच्या 2 गांवांची तळीं पुरायपणान सुकलीं. एक काळ आयलो की जनावरांक पिवपाक उदक लेगीत नाशिल्लें. ल्हव ल्हव तण आनी झुडपांनी तळें भरिल्लें. पूण गांवांतल्या कांय लोकांनी तळें परतून जिवीत करपाचें थारायलें आनी वावुरपाक लागले. आनी जंय इत्सा आसा थंय मार्ग आसता अशें म्हणटात. गांवच्या लोकांचो यत्न पळोवन लागसारच्यो सामाजीक संस्थाय तांचे वांगडा आयल्यो. सगळ्यांनी मेळून कोयर आनी चिखल निवळ केलो आनी कांय काळा उपरांत तळ्याचो वाठार पुरायपणान निवळ जालो. आतां लोक पावसाच्या हंगामाची वाट पळयतात. खरेंच कॅच द रेन मोहिमेची ही एक व्हड देख. इश्टानो, तुमी बी समाज पांवड्यारूय अशा यत्नांत वांटो घेवंक शकतात. ह्या जन आंदोलनाक मुखार व्हरपाक आतां तुमी येवजण्यो आंखच्यो. आनीक एक गजाल याद दवरची पडटली. शक्य जाल्यार गिमाच्या दिसांनी घरा मुखार एका मडकेंत थंड उदक मुजरत दवरचें. घराच्या छप्पराचेर वा बलकावांत लेगीत सुकण्या खातीर उदक दवरचें. हें पुण्य काम करून कितलें बरें दिसता तें पळयात. इश्टानो, आतां मन की बात हातूंत गजाल प्रोत्साहनाची. आव्हानां आसून लेगीत धैर्य दाखोवपाची. कांय दिसां आदीं जाल्ल्या खेलो इंडिया पॅरा गेम्सांत खेळगड्यांनी परतून एक फावट आपल्या समर्पण आनी प्रतिभेन सगळ्यांक अजापीत केलें. हे खेपे पयलीं परस चड खेळगड्यांनी ह्या खेळांत वांटो घेतलो. हाचे वयल्यान पॅरा स्पोर्ट्स कितलो पॉप्युलर जावपाक लागला तें स्पश्ट जाता. खेलो इंडिया पॅरा गेम्सांत वांटो घेवपी सगळ्या खेळगड्यांक तांणी केल्ल्या उत्कृश्ट यत्नांक हांव परबीं दितां. पयलें, दुसरें आनी तिसरें स्थान मेळोवपा खातीर हरियाणा, तामिळनाडू आनी यूपीच्या खेळगड्यांक हांव शुभेच्छा दितां. ह्या खेळां वेळार आमच्या दिव्यांग खेळगड्यांनी 18 राष्ट्रीय रेकॉर्डूय केले. तातूंतले 12 तर आमच्या बायलां खेळगड्यांच्या नांवार आशिल्ले. अंदूच्या खेलो इंडिया पॅरा गेम्सांत गोल्ड मॅडल जिखपी
आर्म रेसलर जॉबी मॅथ्यू हांणी म्हाका पत्र बरयलां. तांच्या पत्रांतलो कांय भाग हांव तुमकां वाचून दाखयतां. मॅडल जिखप हें खूब खास आसा, पूण आमचें झूज फक्त पोडियमाचेर उबें रावपा मेरेन मर्यादीत ना. आमी दर दिसा एक लढाय लडटात. जिवीत आमची जायत्या तरांनी परिक्षा घेता. आमचो संघर्श साप्प थोडे लोक समजूंक शकतात. अशें आसून लेगीत आमी धिटायेन मुखार वतात. आमी आमची सपनां पुराय करपाक व्यस्त आसतात. आमी कोणा परस उणे नात असो आमी विश्वास बाळगितात. वा जॉबी मॅथ्यू, तुमी खूब सुंदर बरयलां, अद्भुत बरयलां. ह्या पत्रा खातीर तुमचे उपकार मानता. जॉबी मॅथ्यू आनी आमच्या सगळ्या दिव्यांग इश्टांक हांव सांगूंक सोदतां की तुमचे यत्न आमकां एक व्हड प्रेरणा दितात. इश्टांनो, दिल्लींतल्या आनीक एका भव्य कार्यावळीन लोकांक खूब प्रेरणा आनी उमेद दिल्या. एक इनोव्हेटिव्ह आयडिया म्हणून पयलेच खेपे फिट इंडिया कार्निवलचें आयोजन जालें. तातूंत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या सुमार 25,000 लोकांनी वांटो घेतिल्लो. तांच्या सगळ्यांची एकूच मोख आशिल्ली, फिट रावप आनी फिटनेस विशीं जागृता पातळावप. ह्या कार्यावळींत वांटो घेवपी लोकांक तांच्या भलायके संबंदीत म्हायती तशेंच पोशणा संबंदीत लेगीत म्हायती मेळ्ळी. तुमच्याय वाठारांनी अशे तरेचे कार्निवल घडोवन हाडचे अशी हांव तुमकां विनवणी करतां. ह्या उपक्रमान तुमकां माय भारत खूब उपकाराक थारूं येता. इश्टांनो, आमचे देशी खेळ आतां पॉप्युलर कल्चर म्हणून वळख मेळोवपाक लागल्यात. तुमी सगळे फामाद रॅपर हनुमान कायंड हांकां वळखतात आसतले. सद्याक तांचें नवें सॉंग रन इट अप सामकें फेमस जावपाक लागलां. तातूंत आमची पारंपारीक मार्शल आर्ट्स जशें कलारीपयट्टू, गतका आनी थांग ता हांचो आस्पाव जाता. तांच्या यत्नांक लागून संवसारांतल्या लोकांक आमच्या पारंपारीक मार्शल आर्ट्सची वळख जावपाक लागल्या. हाका लागून हांव हनुमान कायंड हांकां परबीं दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, दर म्हयन्याक तुमचे कडल्यान माय गॉव आनी नमो ॲपचेर म्हाका खूब संदेश येतात. जायते संदेश म्हज्या काळजाक स्पर्श करतात आनी कांय संदेश म्हाका अभिमानान भरतात. जायते फावटी ह्या संदेशांनी आमची संस्कृताय आनी परंपरे विशीं खाशेली म्हायती आसता. हे खेपे म्हजें लक्ष ओडून घेतिल्लो संदेश तुमचे मेरेन पावोवपाक सोदतां. वाराणसीचे अथर्व कपूर, मुंबयचे आर्यश लिखा आनी अत्रेय मान हांणी हालींच म्हज्या मॉरिशसांतल्या भोंवडे विशीं आपलें मनोगत व्यक्त करीत म्हाका बरयलां. ह्या भोंवडेंत गीत गवायच्या परफॉर्मन्स आपल्याक खूब आवडलें अशें ताणें बरयलां. उदेंत उत्तर प्रदेश आनी बिहारांतल्यान येवपी जायत्या पत्रांनी अशीच भावना म्हाका पळोवपाक मेळ्ळी. मॉरिशसांत गीत गवयच्या अद्भुत परफॉर्मन्सा वेळार म्हाका तें जाणवलें तें खऱ्यांनीच अजापीत करपी आशिल्लें. इश्टांनो, जेन्ना आमी मुळां कडेन जोडिल्ले आसतात तेन्ना कितलें व्हडलें वादळ आयलें तरी तें वादळ आमकां हुमटावन उडोवंक शकना. तुमी कल्पना करात, सुमार 200 वर्सां आदीं भारतांतले जायते लोक गिरमिटिया मजदूर म्हणून मॉरिशसांत गेल्ले. फुडें कितें जातलें हें कोणाकूच खबर नाशिल्लें, पूण काळांतरान ते थंय स्थायीक जाले. मॉरिशसांत तांणी आपली व्हड वळख निर्माण केली. तांणी आपलें दायज तिगोवन दवरलें आनी आपल्या मुळां कडेन जुळून रावले. मॉरिशस हें एकूच उदाहरण न्हय. फाटल्या वर्सा हांवें गयानात गेल्ले कडेन थंय चौतल परफॉर्मन्सान म्हाका खूब प्रभावीत केल्लो. इश्टांनो, हांव आतां तुमकां एक ऑडियो आयकूंक दितां. हें आमच्या देशांतल्या खंयच्या तरी एका वाठारा विशीं आसा अशें तुमकां दिसतलें, पूण ताचो संबंद फिजी कडेन आसा. हें कळटकच तुमकां अजाप जातलें. हें फिजीचें खूब लोकप्रिय फगवा चौताल. हें गीत आनी संगीत सगळ्यांक उमेदीन भरतात. हांव तुमकां आनीक एक ऑडियो आयकूंक दितां.
हो ऑडिओ सुरिनामाच्या चवतालचो आसा. टीव्हीचेर हो कार्यक्रम पळोवपी देशांतल्या लोकांक सुरिनामाचो राष्ट्रपती आनी म्हजे इश्ट चान संतोखी हांचो आस्वाद घेतना पळोवंक मेळटा. मैफल आनी गायनाची ही परंपरा त्रिनिदाद आनी टोबॅगोतूय बी खूब लोकप्रिय आसा. ह्या सगळ्या देशांनी लोक रामायण खूब वाचतात. फगवा हांगा खूब लोकप्रिय आसा आनी सगळे भारतीय उत्सव पुराय उमेदीन मनयतात. तांची जायतीं गितां भोजपुरी, अवधी वा मिश्रत भासांनी आसतात. केन्ना केन्नाय ब्रिज आनी मैथिली हांचोय उपेग जाता. ह्या देशांनी आमची परंपरा तिगोवन दवरपी सगळेच लोक तोखणाय करपा योग्य आसात. इश्टानो, संवसारांत जायत्यो संस्था आसात ज्यो वर्सां सावन भारतीय संस्कृताय तिगोवन दवरपाक वावुरतात. अशीच एक म्हळ्यार सिंगापोर इंडियन फायन आर्ट्स सोसायटी. भारतीय नाच, संगीत आनी संस्कृताय सांबाळपाक वावुरपी हे संस्थेन 75 गौरवशाली वर्सां पुराय केल्यात. हाका संबंधीत जाल्ल्या कार्यावळींत सिंगापूरचे राष्ट्रपती श्री थर्मन शन्मुगरत्नम हे मानाचे सोयरे आशिल्ले. हे संस्थेच्या यत्नांची तांणी खूब तोखणाय केली. ह्या पंगडाक हांव म्हजी शुभेच्छा दितां. इश्टानो, मन की बात हातूंत आमी चड करून देशांतल्या लोकांच्या उपलब्ध्या वांगडाच सामाजीक प्रस्न मांडटात. जायते फावटी आव्हानां विशीं चर्चा करतात. हे खेपे मन की बात हातूंत म्हाका अशा एका आव्हानाचेर उलोवपाचें आसा जें आमच्या सगळ्या कडेन सरळ संबंदीत आसा. हें आव्हान म्हळ्यार टॅक्स्टायल वेस्ट. तुमकां दिसतलें हो टॅक्स्टायल वेस्ट हो नवो प्रस्न. खरें म्हळ्यार टॅक्स्टायल वेस्ट पुराय संवसाराक नव्या चिंतेचें मुखेल कारण जालां. सध्या संवसारभर पोरणे कपडे सोडून नवे कपडे घेवपाची चाल वाडत आसा. तुमी घालपाक बंद करतात त्या पोरण्या कपड्याचें कितें जाता हो विचार केन्ना तुमी केला? हाका लागून टॅक्स्टायल वेस्ट तयार जाता. ह्या विशयाचेर संवसारीक मळार खूब संशोधन चालू आसा. एका रिसर्चांतल्यान कळून आयलां की फकत 1% परस उणो टॅक्स्टायल वेस्ट नव्या कपड्यांत रिसायकल जाता. 1% परस उणो. संवसारांतलो भारत हो तिसरो असो देश जंय टॅक्स्टायल वेस्ट सगळ्यांत चड तयार जाता. म्हळ्यार आमचे मुखार आशिल्लें आव्हानूय खूब व्हडलें आसा. पूण ह्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर आमच्या देशांत जायते तोखणायेचे यत्न सुरू आसात म्हूण म्हाका खोस जाता. जायत्या भारतीय स्टार्टअप्सांनी टॅक्स्टायल रिकवरी फॅसिलिटीजचेर बरें काम सुरू केलां. अशे जायते पंगड आसात जे आमच्या कोयर एकठांय करपी भाव भयणींच्या सशक्तीकरणा खातीरूय वावुरतात. सस्टेनेबल फॅशनाच्या यत्नांत जायते तरणाटे वांटो घेतात. ते पोरणे कपडे आनी पायतणां रिसायकल करून गरजवंतांक पावयतात. टॅक्स्टायल वेस्टांतल्यान सजावटीच्यो वस्तू, हँडबॅग, स्टेशनरी आनी खेळणी अश्यो जायत्यो वस्तू तयार करप सुरू आसा. सध्या जायत्यो संस्था सर्क्युलर फॅशन ब्रँड पॉप्युलर करपाक व्यस्त आसात. नवे नवे रेंटल प्लॅटफॉर्मूय सुरू जायत आसात जंय डिझायनर कपडे भाड्यान मेळटात. कांय संस्था पोरणे कपडे घेवन परत वापरपाक योग्य करतात आनी गरिबांकूय पावयतात. इश्टानो, कांय शारां कापडाच्या कोयराच्या टॅक्स्टायल वेस्टाच्या वेव्हारांतूय आपली नवी वळख तयार करतात. हरियाणाचो पानीपत टॅक्स्टायल रिसायकलिंगचे जागतीक केंद्र म्हणून मुखार सरता. बेंगलुरूय इनोव्हेटिव्ह टॅक सोल्युशन्सच्या माध्यमांतल्यान आपली स्वताची वळख तयार करता. अर्द्या परस चड टॅक्स्टायल वेस्ट हांगा एकठांय करतात जे आमच्या हेर शारां खातीरूय एक देख जावन आसा. तेच भशेन वेस्ट वॉटर ट्रिटमेंट आनी रिन्युवेबल एनर्जी वरवीं टॅक्स्टायल वेस्ट मॅनेजमेंटांत तामिळनाडूंतलो तिरुपूर गांव वावुरता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज फिटनेसाच्या वांगडाच कावंटचो व्हडलो रोल जाला. एका दिसांत कितले स्टेप्स चल्ल्यात ते कावंट करप, दिसांत कितले कॅलरीज वापरल्यात ताचो कावंट, कितले कॅलरीज जळ्ळे ताचो कावंट, इतल्या मेजपां मदीं आनीक एक उरफाटें कावंटडावन सुरू जावपाचें आसा. इंटरनॅशनल योगा डेचे उरफाटें कावंटडावन. आतां योग दिसाक 100 दिसां परस कमी दीस उरल्यात. तुमी आजून तुमच्या जिवितांत योगाचो आस्पाव करूंक ना जाल्यार आतां मुजरत करात. आजून वेळ वचूंक ना. पयलो आंतरराष्ट्रीय योग दीस 10 वर्सां आदीं 21 जून 2015 दिसा मनयलो. आतां तर ह्या दिसान योगाचें एक विराट महोत्सवान रुपांतर जालां. ही भारताचे वतीन पुराय मनीसकुळाक एक इतली मोलादीक भेट आसा
जी फुडल्या पिळग्यांक खूप उपेगी पडपाची आसा. 2025 वर्साच्या योग दिसाचो थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ असो दवरला. म्हणल्यार योगा वरवीं पुराय संवसार निरोगी करपाची आमी आस्त बाळगितात. इश्टानो, आयज संवसारभर आमच्या योगा विशीं आनी ट्रॅडिशनल मेडिसीन विशीं उमळशीक वाडत आसा. ही आमकां सगळ्यांक अभिमानाची गजाल. व्हड प्रमाणांत तरणाटे योग आनी आयुर्वेद हांकां निरोगीपणाक उत्कृश्ट माध्यम मानून ते आपणायतात. देखीक सावथ अमेरिकेंत चिली नांवाचो देश आसा. थंय आयुर्वेद खूप व्हडा प्रमाणांत लोकप्रिय जायत आसा. पोरू हांव ब्राझील यात्रे वेळार चिलीच्या राष्ट्रपतीक मेळिल्लो. आयुर्वेदाचे हे लोकप्रियते विशीं आमचे मदीं खूप चर्चा जाली. सोमस इंडिया नांवाच्या टीम विशीं म्हाका कळ्ळें. स्पॅनिश भाशेंत ताचो अर्थ वी आर इंडिया असो जाता. हो पंगड सुमार 1 दशक योग आनी आयुर्वेदाचो प्रसार करपाक वावुरता. ट्रिटमेंटा वांगडाच एज्युकेशनल प्रोग्राम्साचेरूय तांचो फोकस आसा. तशेंच आयुर्वेद आनी योग संबंदीत म्हायती स्पॅनिश लँग्वेजींत ट्रान्सलेट करपाचें कामूय ते करतात. फकत फाटल्या वर्साचेर उलयल्यार सुमार 9,000 लोकांनी तांच्या वेगवेगळ्या इव्हेंट्स आनी कोर्सिसांत वांटो घेतिल्लो. ह्या टीम कडेन संबंदीत आशिल्ल्या सगळ्यांक तांच्या यत्ना खातीर हांव खूब खूब परबी दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां मन की बातचो एक आगळो वेगळो प्रस्न. तुमी केन्ना फुलांच्या भोंवडेचो विचार केला? झाडां आनी वनस्पती पासून कांय फुलां देवळांनी वतात, कांय फुलांनी घर सोबीत जाता, कांय अत्तरात विरगळून सगळे कडेन परमळ फाकयतात. पूण आयज हांव तुमकां फुलांच्या आनी एका यात्रे बद्दल सांगतां. महुआ फुलांची खबर तुमी आयकल्या आसतलीच. आमच्या गांवांतल्या लोकांक आनी खास करून आदिवासी समाजाक ताचें म्हत्व बरेंच खबर आसा. देशांतल्या जायत्या वाठारांनी महुआ फुलांचो प्रवास आतां नव्या मार्गाचेर पावला. मध्य प्रदेशांतल्या छिंदवाडा जिल्ह्यांत महुआ फुलांपासून कुकीज तयार करतात. राजा खोह गांवांतल्या 4 भयणींच्या यत्नांक लागून ह्यो कुकीज खूब लोकप्रिय जावपाक लागल्यात. ह्या बायलांची आवड पळोवन एका व्हड कंपनीन तांकां फॅक्टरीन काम करपाचें ट्रेनिंग दिलें. तांची प्रेरणा घेवन गांवांतल्यो जायत्यो बायलो तांचे वांगडा आयल्यात. तांणी तयार केल्ल्या महुआ कुकीसाची मागणी नेटान वाडत आसा. तेलंगणाच्या आदिलाबाद जिल्ह्यांतूय 2 भयणींनी महुआ फुलांचो नवो एक्सपेरिमेंट केला. तातूंतल्यान ती वेगवेगळे प्रकारचे पदार्थ तयार करता, जे लोकांक खूब आवडटात. तांच्या खाणांनी आदिवासी संस्कृतायेची गोडसाणूय दिसता. इश्टानो, आनीक एक अद्भुत फुला विशीं सांगपाचें आसा आनी ताचें नांव कृष्ण कमळ. तुमी गुजरातांतल्या एकता नगरांत आशिल्लो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पळयला? स्टॅच्यू ऑफ युनिटी भोंवतणी ही कृष्ण कमळ व्हड प्रमाणांत तुमकां दिसतली. ही फुलां पर्यटकांक मोहीत करतात. ही कृष्ण कमळां एकता नगराच्या आरोग्य वन, एकता नर्सरी, विश्व वन आनी मियावाकी फॉरेस्ट हातूंत आकर्शणाचें केंद्र जालां. लाखांनी कृष्ण कमळांची झाडां हांगा नियोजीत पद्दतीन लायल्यांत. तुमी तुमच्या भोंवतणी पळयल्यार फुलांचे मनोरंजक प्रवास दिसतले. तुमच्या वाठारांतल्या फुलांच्या अशा अद्भुत प्रवासाचेर तुमी म्हाका बरयात. म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, तुमचे विचार, अणभव आनी म्हायती सदा भशेन म्हजे मेरेन पावयत रावात. घडये तुमच्या भोंवतणी कितें तरी घडटा जें सामान्य दिसता, पूण हेरां खातीर तो विशय खूब मनोरंजक आनी नवो आसतलो. फुडल्या म्हयन्यांत आमी परत मेळटले आनी आमच्या देशांतल्या लोकां विशीं ज्यो गजाली आमकां प्रेरणेन भरतात तांचेर चर्चा करतले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.